आमी सध्या आसा आल्तीन जे आर्कायव्ज ऑफिस शिफ्ट केला थंय आसा. आमी पळयता हांगासर वॉर्ड नंबर 16चे वोटींग सध्या चालू आसा, पूण हांगा रिस्पॉन्स तसो दिसना. सद्याक आमी पळयत जाल्यार हांगासर लोक वोटिंगाक अशें कोणूच दिसना. पूण सद्या आमच्या वांगडा आसा जी हांगासर कॅन्डिडेट आसा. पयली जे अशें कळटा की बापूसाच्या पॅनलाचे जे कॅन्डिडेट आसात ती आसा. सो कसो कितें हांगासर चल्ला ट्रेंड आमी पळयता की सद्याक तरी कोणूच लोक हांगा दिश्टी पडना. सो वोटींग स्लो आसा काय कितें रिजन आसा? लोक येऊन गेले मोस्टली सिनियर सिटीजन येऊन गेले हांगा. आतां मातसो आतां एक 15-20 मिनटांकूच स्लो जाला. लोक येतले, आमी कॉल केले. थोडी हाऊसवाईफ ती रांदून दिवन येता. टोटल कितले आसा तुमकां वोटर? टोटल 820. 820. 820. हय. सो कितें दिसता तुमकां कितले पर्संट हांगा वोटींग जावपाक शकता? काय न्ही सर, आतां मातशें स्लो जाला न्ही. बाय आफ्टरनून आमकां कळटलें तेका. आतां जस्ट स्टार्ट जाला न्ही. हां. ओके. आणि दुसरे पॅनल जे म्हणटा आमी जे उत्पल परिकराचे आमी पणजेकार ताची जी प्रांजल आसा ती सिटींग कावन्सिलर आशिल्ली तांची. सो कितें दिसता तुमकां हांगासर जर वोटींग पळयत जाल्यार सद्या आमी पळयता की गॅप मेळ्ळा तुमकां मदीं. सो स्लो आसा पूण जातलें कित्याक लोक मातशे सकाळचे भायर सरपाक हें जाताले. दनपार म्हणल्यार जाताले. कितें दिसता कितले पर्संट वोटींग जावपाक शकता हांगा? डिपेंड ते बाय इवनींग आमी सांगता कित्याक लोक भायर सरता तेजेर आसा न्ही ते. आनी हांगासरले चडशे गव्हर्मेंट म्हणटकूच ते चडशे शिफ्टेड आसा, येता म्हणसर टायम लागता. सो आमी आतांच सांगपाक शकता. तुमी स्टडी कितें केली डिलीट बीन जाल्या कारण जरी ओल्ड रोलाचेर सुद्दां इलेक्शन आसलें जाल्यार नव्या रोलार आपलें नांव ना बी म्हणून अशें कोण तरी फाटीं रावपाक शकता वोटर्स बीन अशें कितें हांगासर पॉसिबिलिटीज आसा? आसा पूण आतां कितें ओल्ड रोल आसा म्हणटकूच लोकांची नांवां आसा मोस्टली सगळ्यांची आसात. तशें कांय हें ना. कित्याक आतां पयलीं आमी आतां कॅम्पेनींग करता आसतना लोक आमकां म्हणपाक लागले की आमची नांवां काडल्या म्हणून. पूण आतां ओल्ड रोल आसा म्हणटकूच ती नांवां आसा न्ही ऑलरेडी. सो कांय इश्यू ना सद्या. वॉर्ड नंबर 15 तुमचो. सो कशा तरेन सकाळच्यान वोटींग जाता तें पळयता तुमी? बरें, एकदम बरें, पावरफूल. पूण कोण कितें दिसता जे वोटींग सद्या जाला ताचेर? ते सांगता सारकी लीड 100%. कितलेशे वोटर हांगा आसात? 929. 929 वोटर्स आसा. सो कितले पर्संट वोटींग जातलें अशें दिसता तुमकां? 95% जातले. 95% मेरेन वोटींग जातलें अशें दिसता. हे लोक भायर सरपाक लागले वोटींग सगळे करपाक? सरपाक लागला. सकाळच्यान चालू आसा. आमच्या हांगा 2 बूथ आसा. म्हणजे आमचो चड वोटर म्हणल्यार म्हाका 2 बूथ आसा. आनी तुमी पळयल्या सकाळच्यान म्हणजे 8 पासून लायन चालू आसा. ती कंटिन्यू लायन चालू आसा. म्हणजे बरो लोकांचो वोटरांचो बरो रिस्पॉन्स आसा. लोक सकाळच्यान भायर सरल्या. आनी पळयलें आसतलें तुमी खंय चल्ला वोटींग बरें चल्लां.